तेल्ला कायल तापोवन रेडी जाला पळयाची तेल उन जाला. आता मी तोळू सूर कोरया की कसं करता बाई आजी मुंड उठवा आजी चूड कोरया आमी कॉर्नाचे चूडा. हाका मस्त इंग्रेडियंट्स आमी घालताची एक तोळण काडया आतां सुरवेक. फस्ट आमी नेलकडलो तोळण काडया. हे पळय तोळण काडचें आमगेलें तें वट्टे आयदन आसा पळयाची तेची तेल्लां बुड्डोवन अशें करून दवरचें. उनची तेल सम ताप्पू का तेल सम तापतरी तें आयदन बुड्डोवन तांतू भितर एक आयटम घालून तोळण काडल्यार तें तेल्लां भितर सोण नातल्यार पळय नेलकडलें भितर तेल्लां डायरेक्ट घाल्यार ते काडू कश्ट जाता. तें तोळण जेता तर पळयाची काडू कश्ट जाता. तेन्ना काडता कसं जाता थोडे मुल्ले आशिल्ले न्ही पुरो करपून वता. ते जशी काडल्यार सुलभ जाता पळयात लायक कुरकुरी जावन भाजून येयलो नेलकडलो जालें पळय. एक की तोगो पळलो काडता हांव लायक कुरकुरी नेलकडलो भाजून येयलो. आतां हांव एक व्हड पोळेर दवरला अशाण ते पोळेरां भितर हो तळ्ळलो नेलकडलो घालता. हाका हळतो म्हूण हांव सादारण अर्द किलो कॉर्नाचे फोव म्हणटाचे आमी कॉर्नाचे फ्लेक्स ताजे चूड करता आसा. सो आतां हांव ताका एक हळतो म्हूण ना आमगेली खुशी आमकां नेलकडलो चडतो जाय जाल्यार चडतो घालयत. हांव समज 1 कप 1.5 कपा लागीं नेलकडलो घाला. आतां उरकडले दाळी हांव एक अर्द कप घालता. ती जाय जाल्यार अशी घालयत जाल्यार अशी घालल्या पशी तळ्ळ्या बारी रुची. तशेंच पळय वापास हांव त्या वट्ट्या आयदनान तूं दवरलें आनी अर्द कप उरकडले दाळ घालता. तेवय तशीची लायक गोल्डन कलर येवका 1-2 निमिश भितर येता. ती हें पुरो तळटनाच पळयाची फस्ट तेल तापयतना मात उज्जी व्हड दवरका मागीर मिडियमार दवरून तोळण काडका नातल्यार क्रंची जायना तें ओग्गी करपून येता. घे लायक गोल्डन कलर आयला आमगेले उरकडले दाळीक तेवय काण घेतले. आतां बदाम घालता आसा हांव. बदाम 4 कुडक केला दिग कोण 4 कुडक केला. सोलो न्ही काडका म्हूण ना बदामाचे बदाम घालता. हे पुरो ऑप्शनल ते बदाम घालूं का म्हूण आनी कांय ना म्हगेलो हाडलेलो आसा रुची जाता. चेडूं हांव पुरो चांग म्हूण सांगून हांव बदाम तोळण काडटा. हांव हाका काजू बी तोळण काडल्यात भविश्यात ते काजू बी तळटना हांव कॅमरा ऑन करूं विसरली. हांगा पळय द्राक्ष तोळण काडले किसमीस म्हणटा पळयाची किसमीस तोळण काडले काजू बी तोळण काडली. आतां नेक्स्ट खोबरे कोच्चोलो खोबरी पळयाची सपूर स्लायस करून घेतिल्ले ते घालता आसा. तेवय तशीची चिकी उज्जसाण करून लायक गोल्डन कलर येवताय भाजून घेवका तोळण घेवका. तेन्ना मात तेवय खावच्या क्रंची जाता. चिके हरवी सोडले वय म्हण जाल्यार ते गट्टी जाता खावच्याक तशी ओवर भाजूच्याकय नज्जा चंद गोल्डन कलर येवताय मात्र भाजून घेवका जालें पळय. हें तशी करतना आजी तेल पुरो सम निसतान वता कळ्ळें. डायरेक्ट आमी तेलां घालून तोळण काडूं कश्ट प्लस ताका भर तेल येता. हें अशी करून काडल्यार पुरो तेल निसतान काडूं जाता पळय. आतां खोबरी तोळण काडली. आतां अशीच एक चंदा एक परंबळाक म्हूण येता 5 बेडगी मिरसांग हांव हांगा 2 कुडको करून तोळण काडता. हाजेन तिखसाण जेव मस्त कांय येना. एक ते मदें चुडां भितर पळोवच्या चंद दिसता तशी लायक एक फ्लेवर येता हाजे निमित्त. हेंवय आतां कुरकुरी तोळण काडलें. मागीर आसचें करबेव लायक आमगेलो गरकडो जाल्लो लायक फ्रेश करबेव घालता आसा हांव. आतां हेवय तशीची लायक क्रंची करून काडका कुरकुरी जावका करबेवूय तशीची 1 निमिश भितर ते पळय क्रंची जाल्ले. आतां ते करबेव तोळण काडता. आतां आमगेलें सादारण पुरो तोळण जालें आनी आतां आमकां व्हरता कसले कॉर्नाचे फोव म्हणटाची कॉर्नफ्लेक्स ते घालता आसा हांव. ते पळय एक मुश्टी लायक फूल येता ते थोडे घालका 1 मुश्टी घाल्ले आनी चिक्की उज्जसाण करून लायक कुरकुरी करून तोळण काडका. ते फुलता समजी अशी बॅच बाय बॅच. हांव हांगा अर्द किलो कॉर्नफ्लेक्साचे चूड करता आसा कॉर्ना फोवा चूड करता आसा. ते देखून हांव बॅच बाय बॅच अंत भितर तोळण काडता आसा. तुमकां पక్కన तेल उण दिसता जाय जाल्यार हे टायमार थोडे चड तेल घालयत. हांव इतले तेलां भितर तोळण काडला थोडे उणी घाल्ले आनी 2 बॅच चड घालका पडलें म्हाका. बट हांतू भितर तोळण काडलें पळय अशें करून करतना पुरो ताजें तेल निसतून लायक क्लीन जावन येता तें. तशें पुरो कॉर्न तोळण काडलें. आतां हाका आमकां मसालो जावका ना आतां मसालो रेडी करुया. हाका पळय हाकाय तशीच एक हळतो म्हूण ना आमकां कितले जावका तितले तिकू जावका जाल्यार तिक करयत. हांव हांगा 2 चमचे मिरसांगे पिट्टी आनी 2 चमचे मिठा पिट्टी आनी एक व्हड चमच्यान 1 चमचे हळदी पिट्टी आनी पळय साखरे पिट्टी. साखर ऑप्शनल
आमकां नाका जाल्यार कॅन्सल कर येता जाल्यार कॉर्न चिवडाक थोडी साखरे पयशे म्हळ्यार गोडसाण आसल्यार बारी रुची जाता तें तुमकां नाका जाल्यार अवॉयड कर येता साखर घालचे बदलाक साखरे पिट्टी घाल्यार तें समज ताका पुराय लागून येता तशेंच हांव मिरसांगे पिट्टी हळदी पिट्टी मिठ्ठा पिट्टी साखरे पिट्टी हे पुरो सेपरेट घालून मिक्स करूं कश्ट जाता न्हय तें देखून कसं करचें म्हळ्यार हे पुरो एक घालून एक आयदनां भितर घालून मिक्स करचें आतां पळय हांव तोळून काडलेलें पळयाची काजू बी द्राक्ष बदाम उरकडले दाळी नेलकड्लो करबेवू मिरसांगे कोचोल पुरांक पळय रांग घालेलें पळय फस्ट हे पुरो आमी मिक्स करून घेवया अशें आनी कॉर्नय तोळून दवरला आतां चूड कोरका म्हळ्यार आमकां फायनल मिक्स कोरका येता मिक्सचर चुडाक मिक्सचर म्हणून म्हणटाचें न्हय आतां तें मिक्स कोरका ते देखून व्हड एक आयदन काडचें तें व्हड आयदना भितर फस्ट आमी तोळून काडलेले ते नट्स पुराय आसा पळयाची ते एक मुष्टी घालचे आनी ताजे वयरी आमी तोळून दवरलेले कॉर्न आसा पळयाची ते कॉर्नाचे फ्लेक्स ते घालचे एक 2 मुष्टी आनी आमी मिक्स करून दवरलेले मसालो आसा पळय ते मिरसांगे पिट्टीचे ते घालचे 1 चमचे अशी ऑल्टरनेट घालतर रावचे आतां अशी मसालो घालो वो पास्ताचे वयर पळय अशे नट्स घाले वो पास्ताचे वयरी कॉर्नाचे फ्लेक्स तळलेले ते घाले अशी लेयर करून घालतना ते समज करून मिक्स जाता पळयाची एकल्याक मिक्स जाता अशी पुराय लेयर बाय लेयर पुराय घालून लास्ट दवरलेलो मसाला पुराय घालचे आनी लायक करून मिक्स करून घेवचें सगळे आयदनां भितर अशें करून आतां अशें केलें लायक एकल्याक पुराय कडेन मिक्स जावन येता तें पण आमगेले कॉर्नाचे चिवडांगा रेडी जालो हे पळय कितले नुरनुरी आसा पळय आतां अशें केल्यार पिटी जाता हांगा तितली आनी मात न्ही खावच्याक तशी भारी टेस्टी आतां थंडी दिवस न्हय हुनू 1 कप च्या आनी 1 प्लेटार इतले कॉर्नाचे मिक्सचर घेवन खावच्याक भारी लायक जाता तशीच आमी घरकडे केल्लेले देखून क्लीन आसता तेल्लाचे कसले बयना आमकां खंयची जावका त्या तेल्लां भितर आमी यूज करचे तेल्लान तोळून काडयत आमी भायर चुकून हाडचे म्हळ्यार तांणी तळ्ळेले तेल्लान तळटा की कसं म्हूण आमकां गोतना तेचे आमी पळय लायक फ्रेश तेल यूज करून लायक कॉर्नाच्यो नुरनुरीची कुरकुरी चिवडांग रेडी जाला हे पळय कॉर्नाचे चूड करूंक तुमी आतां पळयल्यार मस्त कसलें काम ना वांटूचें एक गाळचें एक बैसून पिळचें चाकूल पिळ्ळ्या वरी एक हातान विंडूचें कसलेंय काम ना थोडेच एक 20 मिनिटां टायम आसल्यार जालें आमकां एक घाणान तोळून काडून रेडी केल्यार चेडवांक सांजेचे स्नॅक्स म्हूण आमी दिव येता स्कूल सोन येतन की ना आतां आमकां पोवा चटणी पोवा उसलेनी करतना ताका सायडा जावका जाल्यार कितले कोणाकय दिव येता हो व्हिडिओ तुमकां इश्ट जालो म्हण जाल्यार तुमगे व्यूज कमेंट सेक्शनाक घालायची तशी मुगेल शेड्रसा कुकिंग चॅनल तुमी पुरो जनाय सबस्क्रायब करायचे आनी तुमगेल फ्रेंड्स रिलेटिव्सांकय सांगायची सगळ्यांकय धन्यवाद